उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. तेन्ना सर्वेस्परा देवान प्रितूम अंतराळ रचली. प्रितुमेर कसलीच रानवटी झिलकुटां नासली आनी शेतांनी कसलेंच तोंड किरलूंक नासलें, कित्याक सर्वेस्परा देवान प्रितुमेर पावस धाडूंक नासलो आनी शेतकामत करूंक मनीसूय नासलो. पूण प्रितुमेंतलो एक व्हाळ वयर सरतालो आनी प्रितुमेची सगळी जमीन शिंपतालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनीवेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिविताचो उजगार घालो आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान वैकुंठांत उदेंती वाटेन एक भाग लायलोली. तातूंत ताणें आपणे रचलेल्या मनशाक घालो. सर्वेस्परा देवान जमनींतली तरेतरेची पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक झाडां किर्लोशीं केलीं. त्या भायर बागेच्या मदल्या जाग्यार जिवीत दितो रूख आनी तशेंच बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दितो रूख. जमीन रोवंक आनी तिचो परामोस करूंक सर्वेस्परा देवान मनशाक त्या वैकुंठाचे बागेंत घालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक आज्ञा घाली म्हणून बागेंत आसलेल्या सगळ्या रुखाचीं फळां तुज्यान खावूं येता, पूण बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दित्या रुखाचें फळ मात खावूं नये, कित्याक तें खाशी त्या दिसा तूं मरतलोय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, तेजवंत आनी मोहिमेन भरलोलो, उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. फावो त्या वेळा तूं जेवण दितलोय म्हूण सगळीं तुजेर दोळे लावनूच आसात. तूं जेवण घालीत आसाय आनी तीं पुंजायतात. तुजो सोडोळ हात उगडताय आनी तांकां पोटभर मेळटा. जबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. तूं तोंड मात धाम तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड तीं मोरून धुळींत परतोतात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रचून येतात आनी प्रिथुमेचें रूप तूं नवें करताय. जबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गार. जेजू, तुजें उतर सोत. सोता वरवीं आमकां संस्कार लोलीं कर. मार्कू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. 9 लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सोरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. आनी लोकांक सांडून घरांत भितर येतोच ताच्या शिसांनी हे वेपारी विशीं ताचे कडेन विचारलें आनी ताणें तांकां म्हळें,
तुमी इतले गिन्यान नासुल्ले मू. भायलें कितेंच मनशा भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना. तें तांच्या काळजांत रिगोना. तें पोटांत वेता आनी शेकी भायर पायकिल्ल्यांत पडटा म्हूण तुमी समजनात. अशें ताणें सगळें खाण नितळ म्हूण उक्तेपणी सांगलें. आनी ताणें म्हळें, मनशा भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशाक मेळो करतात. भितर थावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें: वायट चिंतना, वजोडपण, चोरयो, खून, परद्वार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकीरपणा, कामचार, निर्डुकाय, देवनिंदा, गर्व, मुर्खेपण. ह्यो सगळ्यो वायट वस्तू भितर थावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.